येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. कोरोना महामारी पातळपाचो वाडला वेग. बिरेस्तारा 1410 नव्या केशींची नोंद, जाल्यार 21 जाणांचो घेतलो बळी. ऑक्सिजन वखदाच्या उणावाक लागून सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकाराक नोटीस. 5 नगरपालिका उमेदवारा खातीर दुसऱ्या पावण्यार शुक्रारा मतदान. वाडत्यो कोविड-19 केशी, सेक्शन 144 आनी रातच्या कर्फ्यूचे फाटभुंयेर जातले मतदान. 26 एप्रिलाक मेजतले मतां. बेरेस्तारा गोंयभर सुकेंच वातावरण, पूण ही स्थिती उरता कांय दिसां खातीर. उपरांत पावसाची शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत बेरेस्तारा 1410 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 21 जाणांक मरण आयले. फाटल्या 24 वरांत 3906 जाणांची कोरोना तपासणी केल्ली. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 10,228 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 21 जाणांक मरण आयले. 11 जाणांक बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत, जाल्यार 8 जाणांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत मरण आयले. 2 जाणांक आजिलो हॉस्पिटलांत मरण आयले. कोरोनाक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर घातिल्ले निर्बंध परिणामकारक नाशिल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें. नव्या निर्बंधाक लागून कांयच फरक पडचो ना अशें तांणी म्हटलां. निर्बंधात कॅसिनोंक सवलत कित्याक असो प्रस्नय तांणी उपरासला. The government has totally failed in tackling this COVID epidemic, a pandemic of international proportions, and put every Goan to risk. I hear some 21 deaths today, 26 deaths yesterday or day before yesterday, and every day our fellow Goans dying very, very sad to this pandemic. What are we doing? The government's totally skewed priorities and wrong decisions, and I say wrong decisions, has given rise to this frightful situation that Goans are facing today. Why we issue this type of orders for section 144? We still say that elections are going to go on, counting is going to go on. There is no clarity how the 10 to 6 curfew is going to work under section 144, on which my friend Joel will elaborate further. The situation regarding medication and medical supplies is even more dangerous. Our leader of opposition and CIP leader Mr. Digambar Kamath had already asked the government to provide a day-to-day report to Goans of what are the facilities in terms of the life-saving medication that is available with the government. Government is not ready to do it because they know the situation is not good. After such a delayed period of time and the CM making a trip to Delhi and back, he comes and announces a very selective curfew. Are Savant, your biggest hotspots is your North Goa beach belt. GMC is saying it's come on the front page of Times of India today. Besides your nightclubs, restaurants, the casinos, you are seeing reports and pictures every day. The casino is house full. What is this 50% that you have announced? On what basis are you going to monitor them? And what is their capacity? Why is it that you haven't locked them up? And who are you scared of? Are you scared of the casino industry? Are you scared of the BJP national leadership? You people are still not serious. You all are busy patronizing this casino. In the last 24 hours, 1410 new cases have tested positive. Our recovery rate as of now stands at 84.5%.
Active cases have crossed the figure of 10,000. They are 10,228. We have 461 recoveries in the last 24 hours and 21 deaths. 90% of our cases are under home isolation as of now. 956 patients are admitted across the state of Goa, including private hospitals. Majority of them are at Goa Medical College and South Goa District Hospital. सगळ्यांक विनंती आसा की हो जो सेकंड वेव आयला हो फर्स्ट वेवाकय खूप प्रमाणे डिफरंट आसा, म्हणजे वेगळोच आसा. हातून इन्फेक्टिविटी चड आसा आनी हातून आमी पळयला की ताची सिवियरिटी चड आसा. म्हणून म्हाका लोकांक एक सांगूंक जाय की तुमी कॅज्युअल घेवं नाका हो वेव. You should not take very casual attitude towards your social behavior. You must have proper COVID appropriate behavior. ह्या वेवान जर तुमकां चुकून सुद्धा जोर आयलो जाल्यार तुम्ही फर्स्ट थिंग इज यू फॉलो द प्रोटोकॉल विच इज गिवन इन होम आयसोलेशन किट. तुम्ही एंटीबायोटिक घ्या. तुम्ही जर डायबिटीक आसा तुमकां जर जोर आयलो तुमचो टेस्ट पॉझिटिव्ह आसा ते ओरल हायपोग्लायसेमिक घेनाका. तुम्ही इन्सुलिन स्टार्ट करा. कित्याक सांग ओरल हायपोग्लायसेमिकान कंट्रोल ऑफ डायबिटीज बरी आसना आनी हातूनच आमी खूबशे लोकांक पळयला की तांची निमोनिया वाडटा. आमकां जितले आज पर्यंत डेथ मेळ्ळा ते सगळे लेट प्रेझेंटेशन. म्हणजे कितें ह्या लोकांनी 4-5 दीस सुद्धा डिले केल्यार तांचो सीटी सिवियरिटी स्कोर आसता तो खूब वाडटा. आणि हाका लागून खंयचे आयसीयू म्हणा जाल्यार तुम्ही टन्स ऑफ ऑक्सिजन सुद्धा पंप केले तो लंग कॅनॉट टेक दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. तो लंग इज ऑलरेडी डॅमेज. दुसरी गजाल आसा की इम्पॉर्टन्स ऑफ वॅक्सिनेशन कितें की जे आमी खूबशे लोक म्हणटा आमी दोन्ही डोस घेतले तरी आमकां कोविड जाले. हरकत ना. हो वॅक्सीन 100% सेक्युरिटी दिना. आसा प्रोटेक्शन अबाउट 65 to 70% or 80%. पण एक आम्ही पळयला ह्या वेवान ज्या लोकांनी वॅक्सीन घेतला त्यांना सिव्हियरिटी ऑफ सिम्पटम्स कमी आसा, तांची निमोनिया कमी आसा. सो तुमका थ्रेट टू लाईफ कमी आसा. सो ह्या अर्थान तुम्ही तो वॅक्सीन घेवंक जाय एज अ इम्युनिटी बुस्टर. प्लस इट गिव्स यू अ गुड काइंड ऑफ रेजिस्टन्स टू द व्हायरस. आणि हांव परत सांगता की तुम्ही मातशी केअर घ्या. हो व्हायरस इतलो साधो ना. हो व्हायरसाचे आम्ही सिक्वेन्सिंग चालू करतले पण त्याच्या पयली आतापर्यंत जे आम्ही केसेस पळयल्या आणि डेथ्स पळयल्या हातूंतल्यान इतलेच दिसता की ही वेव मातशी पॉवरफुल आसा. आणि तुम्ही सोशल बिहेवियर मास्क तरी घाला. यू नो देर इज नथिंग बेटर देन प्रॉपर बिहेवियर. कितले लॉकडाऊन सुद्धा केला आम्ही आणि जर तुम्ही बिहेवियर इज नॉट प्रॉपर then that lockdown also cannot help you. Message to the people is suppose by chance that antigen testing everybody can do, and I will tell you if person is symptomatic and he gets antigen test even negative, he should treat himself as a COVID case. The time has come to consider them as COVID. म्हणजे how किती म्हणता you don't take full-fledged treatment like remdesivir. You take what is been there for preventive measures. Like earlier we were giving HCQS, hydroxychloroquine. Now we are giving favipiravir and we are also giving we are also giving that doxycycline. So this is there in home isolation kit. This is also available in the pharmacy. No, this protocol is different from home isolation kit. This protocol is also available for everybody on DHS call center, our call center. Okay. Now I see doxycycline, even if you take for 5 days, nothing goes wrong. But what it will give you benefit is it will prevent your severity. What we are trying to say is the time has come, because see, now the infectivity is almost 34%. That means every third case is coming positive. So considering these statistics and we being very intelligent, we should understand that see, everybody is coming positive, every third case is coming positive, and if you have slightest symptoms of fever and cough, why you are waiting for 4-5 days? My humble request is you start this doxy, you start this ivermectin,
and then you will get your protection from cytokine storm, you will get protection from severity. This is only solution left for us now. And to be very, very frank with you and honest, we are going to increase our testing. We are already booked machines for daily testing of almost 4,000 to 5,000. This backlog will also come down soon. Now that we have one vehicle of mobile, the government has taken a decision yesterday. Honorable Chief Minister and Health Minister and our CS has said that we should increase this mobile van. Our respected Health Secretary has taken steps to get more mobile vans. So before these machines are installed, we are getting also mobile vans to do more testing. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. भारतात फाटल्या 24 वरात 3,14,835 कोरोना केशींची नोंद झाली. एकाच दिसा व्हडा प्रमाणात केशी मेळपाची ही पहिलीच घडणूक. ताका लागून कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.59 कोटींचेर पावला. 2,104 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले. आता मेरेन 1,84,657 जाणांक जीव वगडावचो पडला. ऑक्सिजनाचो उणाव आणि कोरोना स्थितीचेर उच्च न्यायालयांनी याचिकांचेर सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीची स्वेच्छा दखल घेतल्या. ऑक्सिजनाच्या उणावावेल्यान सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राचे कान पिवळ्यात. 5 राज्यांनी कोरोनाच्यो 60% केशी आसात. महाराष्ट्रात 30.44%, उत्तर प्रदेशात 10.57%, कर्नाटकात 7.69%, केरळात 5.93%, छत्तीसगडात 5.36%, जाल्यार हेर राज्यांनी हे प्रमाण 40.1% आसा. 10 राज्यांनी कोरोनाच्या 76% केशींची नोंद जाल्या. हातूंत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि बिहाराचो आस्पाव आसा. 10 राज्यांनी सगळ्यांत चड कोरोना दुयेंतींक मरण आयला. हे प्रमाण 81% आसा. हातूंत महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि झारखंडाचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को खंय व्हडले लँड स्कॅम जाला जुजे फिलिपाच्या काळात आणि ताका सांगात आसा तो नगरसेवक दाजी साळकाराचो. आणि हे स्कॅम घेवन वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान कोर्टात वचपाची तयारी चलयला. तिवूय पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर. पालिका वेंचणुकांचे फाटभुंयेर भाजप मंडळान जुजे फिलिपाच्या खांद्यार आर्म दवरून दाजी साळकाराचेर फार पेटयल्यात. आमदारान केल्ल्या कामाचे श्रेय घेवपाक सोदता, फॅमिली राज हाडपाक सोदता. इतलेच न्हू तर दाजी साळकार आणि जुजे फिलिप डिसोजान मेळून व्हडले लँड स्कॅम केल्ल्याचो आरोपय कार्लोस आल्मेदान केलो. पळयात पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेवयले गरमागरम राजकारण. तेन्ना जुजे फिलिप वॉज रेव्हेन्यू मिनिस्टर. रेव्हेन्यू मिनिस्टर and दाजी साळकर he is about to come जातले. So there is scam दाजी साळकर जुजे एकठांय आनी तेजे जॉब चलता जुजे फिलिप आनी दाजी साळकर पयलींसून. So there is a major scam involving जुजे फिलिप and दाजी साळकर. And not allegation, I am with proof. I have given with black and white proof दिलं. कावेरी हॉटेला जागो दाजी साळकरान घेयलो कोम जातले ग्रांट आनी 10 वर्सां भितर जागो विकपा जायना. 10 वर्सां भितर जागो कोमदाद जागो युकांट सेल आनी इकलो कोण दिल्लीवाले इकलो जागो. सो दिस अ मेजर स्कॅम that is scam with the revenue officials. And now case file, I asked for waiting for my legal opinion. आता केस फायल करपाक तेजे अगेन्स्ट दाजी अगेन्स्ट. न्ही आमी कितें आसता की कावन्सील इलेक्शनाक जेन्ना आमी फुडें वयता त्या वेळाचेर कावन्सिलाचें काम कितें, कावन्सील सिटीचें. आतां मॅनिफेस्टोन कितें घातलां की दोनी स्ट्रीट आमी करता, अंडरग्रावंड केबलिंग करता, तें प्रपोजल आमी फुडें घातलां आनी चर्च स्क्वेअर, हाय मास्क हे सगळे गजाली सांगता की कावन्सिलान आपूण केला म्हणून. पूण इट इज नॉट. हांव जेन्ना जीटीडीचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसलो त्या वेळाचेर आमी फॉलोअप केले चर्च स्क्वेअर ब्युटिफिकेशन अंडर टुरिझम. ते आमदार कार्लोस आल्मेदानी प्रपोजल घातलेलें हाय मास्क घालचें म्हणून. अंडरग्रावंड केबलिंग मिनिस्टर मिलिंद नायक होता त्या वेळाचेर फॉलोअप केले. बायणाचें अंडरग्रावंड केबलिंग केलें, तशेंच सिटीचेंय करपाचें म्हणून. हे सगळें आपल्याक श्रेय घेवप हे खंय तरी लोकांची दिशाभूल करता म्हणून आमी. अरे कावन्सिलाक जेन्ना तुमी उबे रावता सांगा मरे कितें काम केलां, फुटपाथां केली केली म्हणून काम जाता, जायना तशें. आमी कॉन्फिडंट आहा आमचे जितले कॅन्डिडेट आमी उबे केला वॉर्ड नंबर 10 ते 12 आमी सगळे जिखून येता म्हणून. कारण बरे कॅन्डिडेट दवरला, महिला दवरल्या, युवा दवरल्या.
आमी खंय तरी म्हज्या बायलेक कार्लूस आल्मेदा हेणे आपल्या बायलेक दवरपाचें 10 नंबरान म्हाका म्हणटाले की तुज्या बायलेक दवरूंक ना, आमी फॅमिली राज करूंक ना. जुजे फिलीप डिसोजान आपल्या बायलेक दवरला, दाजी साळकारान आपल्या बायलेक दवरला. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 18 वर्सां पिराये वयल्या सगळ्यांनी 28 एप्रिला सावन कोविन प्लॅटफॉर्मा वेल्यान आणि आरोग्य सेतू वरवीं वॅक्सिनेशना खातीर स्वताचें रजिस्ट्रेशन करूं येता. सरकारान बिरेस्तारा जाहीर केला. 1 मे सावन तांकां लसी घेवपाक मेळटल्यो. कोविड केशींचे बाबतीत अमेरिकेक फाटीं घालून भारत फुडें पावला. देखून सरकारान हे पावल उबारला. भारताच्या सिरम इन्स्टिट्यूटाचें कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकाच्या कोव्हॅक्सिना भायर रशियाचें स्पुटनिकय वापरतले अशें केंद्र सरकार म्हणटा. फ्रंट वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स आणि 45 पिराय हुपिल्ल्यांक लसी दिवपाची मोहीम केंद्र सरकार चालूच दवरतलें. गोवा 365 ब्युरो. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोविड-19च्यो वाडट्यो केसी 144वे कलम आणि नायट कर्फ्यूचे फाटभुंयेर 5 नगरपालिकांच्या वेंचणुका खातीर 23 तारखेक मतदान जावपाचें आसा. 26 तारखेक मतमोजणी जातली. मडगांव, केपें, सांगे, मुरगांव आणि म्हापसा ह्यो त्यो पालिका. प्रचाराची रणधुमाळी सोंपल्या. आता वाट पळोवपाची मतदानाची आणि उपरांत अर्थातच निकालाची. मडगांव पालिकेच्या 25, केपें पालिकेच्या 13, सांगेच्या 10, मुरगांवच्या 25 आणि म्हापशेच्या 20 पालिका प्रभागांतल्यान विविध पक्षांचो, सामाजीक संघटनांचो तेंको मेळिल्ले तशेंच अपक्ष उमेदवार आपले लोकप्रियतेचो अदमास घेतले. 23 तारखेर सकाळी 10 सावन ते सांजे 5 मेरेन मतदानाची प्रक्रिया जातली. Mormugao municipality has 68,000 voters, and apart from that, polling booths are total 77 polling booths. It covers assembly constituencies of Mormugao, Vasco, and also parts of Dabolim assembly constituency. Total sensitive polling booths, 18 booths sensitive already declared करून the additional police staff has been deployed. आणि टोटल प्रत्येक पोलिंग बुथार एक टीम, तसो टोटल 77 टीम्स ऑलरेडी आयज आमी डिस्पॅच करतात. रॅलीज आणि हे ऑलरेडी जी गव्हर्मेंट ऑर्डर आयल्या त्या प्रमाणे गॅदरिंग ऑफ मोर दॅन 5 पीपल इज स्पेंड, सो त्या प्रमाणे इट वील नॉट बी अलाउड. सो डेफिनेटली त्या दिसा जर तशें कोणें केलें जाल्यार ताचेर आमी एक्शनूय घेतलो. आणि कावंटींग जें आसा तें कावंटींग एजंट प्रत्येक एका टेबलाचेर एज पर रुल्स तो आमी अलाव करतले. आणि बाकीच्या सगळ्यां खातीर द कावंटींग एरिया वील बी सील्ड. एज ऑफ नाव आमकां जो इनपूट मेळ्ळा त्या प्रमाणे सादारण आमकां 200 पेशंट्स आयडेंटिफाय केल्ले आसा जे वोटींग करपाक शकता, लायकली टू वोट. आतां नंबर मायट स्लायटली पर्सेंटेज कमी चड जावंक शकता, कित्याक आयचोय दीस आसा, आयजूय कदाचित थोडे आनी मेळूंक शकता. सो त्या प्रमाणे आमी प्रिकॉशन्स म्हणून PPE किट्स जे आसा ते BLOs कडेन पावयतले आतां. आणि त्या BLOs जे आसा जे कोण पॉझिटिव्ह आसा तांकां ते डिलिव्हर करतले. आणि तशेंच इन रिझर्व पोलिंग स्टेशनाचेरूय सम किट्स वील बी केप्ट. खंय जातलें मतदान? मडगांव पालिका, माथानी साल्डाणा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स, फातोड्डा, मडगांव. केपें पालिका, सरकारी खेळा प्रकल्प, बोरीमळ, केपें. सांगे पालिका, खैरीकाट्याचो सरकारी खेळा प्रकल्प, सांगे. मुरगांव पालिका, मुरगांव पोर्ट इन्स्टिट्यूट, वाश्को. आणि म्हापसा पालिका, बॉक्सिंग हॉल, इंडोर स्टेडियम, पेडें, बार्देस. गोवा 365 ब्युरो. बिरेस्तारा गोंयांत सुकेंच वातावरण आशिल्लें. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या उण्या आणि चड तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. अशें असलें तरी कांय दिसां उपरांत पावस शिवरू येता. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत सामान्यच वातावरण आशिल्लें. पणजेन सगळ्यांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. मळब निवळ आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.